म्हज्या भावन भयणो हें थोडें रिफ्लेक्शन तयार करता आसतना म्हाका एकूच उगडास आयिल्लो. आमी बागेवन मॅक्झिमिलियन कोल्बेची खबर आयकली आसतली, ताची ती घडणूक आयकली आसतली. तो वर्ल्ड वॉर टू च्या काळार तो ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसलो. आनी एक प्रिजनर तो धांवन वता, एस्केप जाता, आनी ताका लागून हे जे सोल्जर जे आसात ते 10 जाणांक विंचून काडटात. ते कोण धांवन गेला, पडोन गेल्ल्या त्या प्रिजनरा पासत मरोंक. आनी तातूंत आमी जाणा एक मनीस जाची आख्खी फामील आसा, ताचे बायल आसा, भुरगीं आसा, तो रडटा कित्याक ताका मरण फावो जाला म्हूण. कसलें मरण? बुकेन. तांकां एक चेंबरांत घालून ते तांकां बुकेन मारूंक सोदताले. आनी म्हज्या भावान भयणो ह्या वेळार बागेवन मॅक्झिमिलियन कोल्बे काथलीक प्रिस्ट पाद्री तो मुखार येता आनी म्हणटा, हांव एक काथोलीक पाद्री आनी हांव ह्या मनशाच्या जाग्यार मरोंक तयार आसां, कित्याक ह्या मनशाक आपली फामील आसा, आपलीं भुरगीं आसात. म्हज्या भावान भयणो बागेवन मॅक्झिमिलियन कोल्बेन देवाची, जेजूची ही मोगाची आज्ञा पाळली. आनी जशें जेजूनय पाळली न्हू, आपल्या इश्टां पासत ताणें आपलें जिवीत दिलें. तेच परीन आयज हीच मोगाची आज्ञा ह्या बागेवन पाद्रीन पाळली. आनी आमकां सगल्यांकूय तेंच करूंक आपयलां.